ॲक्सिडंट ह्या विशयाचेर म्हणजे सगळे कलिग्स उलयले आनी हे सगळे उलयता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली तांच्यांनी मेन्शन केल्यो. मेन्शन करता आसतना आमी ॲक्सिडंट कित्याक जाता हे ह्युमन एरर स्वताहून मिस्टेक करून केल्लो ॲक्सिडंट हेय बी आमी पळयले. कारण आमी पळयता पर्रा जाल्लो ॲक्सिडंट 2 बायक एकामेकाचेर मारता आनी दोग जाण वांगडाच एक्सपायर जाता. कालचे रातची गजाल, पयरचे रातची. ओके, हांगासर पयसुरूच म्हणजे रोड पाड आसलो हें आसलो अशें कांयच ना. तांच्यांनी डायरेक्टली येवन एकामेकाचेर बायक एक्सिडंट कार सुद्दां न्ही अशा पद्दतीन रॅश ड्रायव्हिंग आनी हेल्मेट यूज करिनासतना हे एक्सिडंटाचो एक प्रकार आसा. नो डावट 50% ऑफ द एक्सिडंट हातूंत हांवूय म्हणटा की रोड सिग्नल्स बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे रिस्पॉन्सिबल आसतले हांव ना म्हणना. आनी ताका लागून टायम टू टायम आमी पळयता की देर इज एन लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. हो विशय बरोबर आसा. रोड केल्या उपरांत 15 दिसाच्या भितर परत खंयचे तरी दुसरे डिपार्टमेंट येता. इलेक्ट्रिसिटी आसतले, केबल आसतलो किंवा वॉटर सप्लाय आसतलो ते रोड फोडटा. स्पीकर सर, ह्या सिजनाच्या उपरांत आतां आमी ऑलमोस्ट इट इज 100% बॅन रोड डिगिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द PWD करता. 100% बॅन. आनी जर कोण कॉन्ट्रॅक्टर करीत जाल्यार ताका पूर्णता केल्ल्या तितक्याची फायन हे मारप हे सर्क्युलर हांव PWDंतल्यान काडपाक लायता. इतके स्ट्रिक्टली केल्या उपरांत आनीक तरी कोण कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय हे सहसा रोड फोडचे ना. कारण तेणी आपल्या पयशांनी तो करून दिवचो पडटलो जाल्यार. कारण आमी आतां ऑलरेडी पयलीं इलेक्ट्रिसिटी म्हणटाले त्या इलेक्ट्रिसिटी आतां PWDकूच सांगला. बट जर त्यांच्या मदीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आनी केबल नेटवर्क हांच्या मदीं आनी रोड PWD रोड हांच्या मदीं जर कॉर्डिनेशन उरलें जाल्यार रोड करच्या पयलीं आमी म्हटलां की युटिलिटी डक्ट तेंच्यांनी घालपाक जाय. युटिलिटी डक्ट जर घातलो जाल्यार मागीर तो केबला खातीर आसतलो, पायपलायनी खातीर आसतलो, तो युटिलिटी डक्ट यूज करपाक जातलो. त्या खातीर हेन्स फोर्थ आमी म्हणटा की मेजर रोड जेन्ना करतले तेन्ना युटिलिटी डक्ट हे वापरतले आनी त्या खातीर एक चड पयशे पडल्यार चड पयशे अशें म्हणना बट युटिलिटी डक्ट एकदां जर कॉमन घालीत 1 फीट डक्ट पायप जाल्यार इट वील बी युटिलायज फॉर होल. म्हणजे तो मागीर लायटीचो केबल वचूनी, उदकाची पायपलायन वचूनी किंवा तो इंटरनेटचो केबल वचूनी. इट इज एन स्ट्रेट वे आनी अक्रॉस ह्या दोशी वाटेंतल्यान यूज करपाचें थारायलां. मॅक्झिमम जाग्याचेर म्हणजे आतां पूर्ण जेन्ना रोड कॉन्क्रिटींग हे फावटीच्यान करतले आमी तेन्नाच्यान हे यूज करपाचें थारायलां. ज्या जाग्याचेर रोड बँकींग सारकें ना म्हणजे आमी म्हणटा बँकींग ऑफ रोड जो प्रकार आसा पळय न्ही थंयसर अशा पद्दतीचे एक्सिडंट हे थोडे कडेन जातात. आनी बँकींग ऑफ रोड हे बी जे आसा पळय न्ही रोड इंजिनियरींग हे सारकें करप हें गरजेचें. म्हणजे स्पेशली इफ हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला तेंच्यांनी वेगळी टिमूय घातल्या की हे सगळे ब्लॅक स्पॉट सोदून काडून ते रेक्टिफाय करपाक. आनी थर्ड इट इज एन सिग्नल्स परत आमी तो PWDच्या वतीन टेंडर केला जाता तितके बेगीन तो एक्टिवेट करतले. इवन दो आतां व्हेकल माउंटेड कॅमेराज हे सांगला जेणे करून अशा पद्दतीचे जे रॅश ड्रायव्हिंग आसतले किंवा स्पीड ड्रायव्हिंग आसतले हाच्या खातीर हांकां सगळ्या जाणांक तांकां चलन दिवप हें सुरू आसा. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट. हांवें जो अवेरनेस एड्युकेशन हे मस्ट आसा. वयर सगळ्याक स्टुडंट्स बसलेले आसा. आमी पळयता भुरगे म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी सारकें कॅल्क्युलेशन सांगलें कारण ऑलमोस्ट 18 to 25%, 18 to 25 थोड्या भुरग्यांक तर 17 वर्सांचेर भुरग्यांक गाडी दितात आनी ते वचून कोणाक तरी मारता वाटेर रस्त्यार आसलेलो पयर म्हापसा जे पिड्ड्यार जाला पळय एज 17.5 लायसनूय ना त्या भुरग्या कडेन. तो रॅश ड्रायव्हिंग केलो, भुरगे थंय सायडीक खेळटाले तेजेर गाडी घातली आनी गेलो. इतके म्हणजे हे पेरंट्सांकूय कळपाक जाय की बाबा गाडी कोणाक दिवप आनी ना. आनी आतां जर त्यो बायक येयला तेजो फक्त एक्सिलेटर ओडल्या पुरो कितले स्पिडीन धांवता त्या स्पिडीचो कंट्रोल तांकांय नासता. त्या ती गोंयांतल्या सगळ्या पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी लक्षांत घेवचें. कारण आमी एक काळ म्हणटाले की कोरोना खातीर आमी भियाताले आनी घरान रावताले की कोरोनान डेथ जाता म्हणून. पळयत जाल्यार कोरोना पेक्षा चड डेथ एक्सिडंटान जाता. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. तेन्ना तरी दिसाक एक दोन डेथ कोरोनान जाली. सगळे जाण आमी सारके कोरोनाचे पॅक सगळे जाण घरान बसले एकामेकाक हात लायना जाले. पण तेच्या पेक्षा सिरियस इशू आहो. दिसाक 2 डेथ ह्यो कमीत कमी दिसाक 2 डेथ जाता. आनी इट इज वेरियस म्हणजे रॅश ड्रायव्हिंग हो पयलो प्रकार आसा. 2 व्हिलर आनी पेडेस्ट्रियन हे सफर जातात. म्हणून रेंट अ कार, रेंट अ बायक हेय ताका कॉज आसा. त्या खातीर तुवें सजेशन्स जे दिला ते हांवें तकलेन घेतला ताजेरूय करता. ते सजेशन अंडर दॅट फ्रँचायझी लायसन्स 2018 ते स्टार्ट जाल्लें आनी ते आतां कंटिन्यू जाल्लें आनी बंद केलें म्हणटा. बट मेन इशू इज इट इज इलिगल. Permit holder and license holder should have 50 cars. So will you
take action on that. They tourist येताय ते होताय गाडयो, they know wrong side, they don't know the roads, and you are on record. So ते मातशें तेजेर action घे. बिकॉज सर त्यांनी जो टुरिजम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटच्या अंडर फ्रँचायझी हो जो प्रकार सांगला पळय न्ही, हांवें एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला, म्हाका अजून फायल येवंक ना. तो सगळे पुटअप करतलो फ्रँचायझी कितल्या लोकांक दिला आनी खंयच्या आधाराचेर दिला त्यो एकदां हांव पळयता, आनी जर त्यो कायद्याच्या भायर आसत जाल्यार सगळ्यो कॅन्सल करता. म्हाका 5,000 दिले. आता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एक सजेशन currently 2018 to 2022 about 1,000 people were given, and now it is around 5,000 people. 5,000 license. ते मातशें सिरियसली को तेजी एक्शन घे. स्पीकर सर एक सजेशन दिता, एक रोड मॉनिटरिंग स्क्वॉड हो इम्प्लिमेंट करचो, जे करून हे सगळे मॅनेज करपाक मेळटले. दुसरे आमचो जो स्ट्रेच आसा मातसो तुमी जाय जाल्यार विजीट करूया. सामको रिस्की जाला, एवरी डे एक्सिडेंट जाता थंय. आणि एक मिनिट स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता, तो डीबीएल तो मात बसून पळयना, तेका तो कॉन्क्रीट रोड आसा, लेवलिंग ना, क्रॅक्स पडले रोडार, मातशें तरी येवन पळोवंक लाय तेका. तो डीबीएलाक आसा. Honorable Chief Minister has made one statement that it's a good one, that contractor will be held liable for digging of the road. I have one additional suggestion to make. Ki zata third party roste cut korta pipe kalpak. So that is a beneficiary who's going to get it. I think you include that also in that. Whoever the beneficiary should also be done. Yes. That he should not do it in the night and sokani utlya roste podlo. बिकॉज सर बरोबर आसा, हांव डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडार आसा तोय रोड करपाक लायता. ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे आमी फॉलो करता. आमी फाटली फावटी गॅजेट जो पब्लीश केला ऑलरेडी, हांवें पर्सनली आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांच्यानी सगळ्या स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग घेतलेली, तेजी एक गायडलायनी ठरयल्या. ती पॉलिसी एक्सिडंट प्रो झोन आहा ते काडपा खातीर त्या पॉलिसी प्रमाणे आमी फुडें वता. ट्रान्सपरंट रित्या लोकां कडेन दवरता. राज्यांतले जाता तितके एक्सिडंट कमी जावचे, म्हणजे हांव लोकां कडेन मागता की तांच्यांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे. ट्राफीक रूल जर फॉलो करीत जाल्यार म्हाका दिसता ऑटोमॅटिकली 50% एक्सिडंट जे आहा हे कमी जातले. हांव गोंयच्या सगळ्या जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे. स्पीकर सर.